जाणटी न्हू जाणटींची एक्शन पळयात ही पळयात आकाशाची सायकल आणि मागीर मेळना तुका भाजी सद्याच मेळटा अशें करून भाजी काडूंक जाय ते खूब बरें दिसता हिरवे हिरवे पळोवन म्हाका खूब मज्जा येता हिरवे हिरवे पळोवन ना गाडयांचो आवाज ना कसलो आवाज फक्त पक्ष्यांचो आमच्या भशेन तेका आमी लचकी म्हणटा सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा आकाश हाय कर मरे हाय सो गायज सकाळची 10 जाल्ली आसा आनी आमी आतां परत मळ्यान वयता सो आयज तरी काम जाल्या पुरो ते दीस तर आमचे पचके जाले सामके भाजी ना आनी कांय ना बेश्टी वचोन पासय जाली एक सो आयज आमी ट्राय करतली भाजी काडपाची एटलिस्ट जर मम्मीन काडूंक ना भाजी जाल्यार आमी तरी काडटली दोगांयनी आनी अशें करून आमी आतां मळ्यान वयतली आनी कडक वत पडपाक सुरू जालें आनी आकाशाची सायकल दाखयता आकाशान नाय बड्डे कडेन सायकल घेतल्या न्यू सामकी करी ना तेजी सायकल दाखयता तुमकां ही पळयात आकाशाची सायकल काय बरी हा पळयात न्यू आसा एकदम चड दीस जावंक ना हाडल्या बड्डेकूच घेतल्या तेणी मरे पळयात या मरे आतां मळ्यान या मरे सो गायज चला आतां आमी मळ्यान वयता आनी आमच्या घरा कडसून मातशें चलत वचूंक जाय थंयच्यान पयलीं चलत वयता आनी मागीर तुमकां अर्द्याक मळ्यान पावल्या उपरांत मेळटा नाका लोळटली ती सो चल या आकाश सायकल घेता खंय घे तर दी मोबायल दी तर आनी भाजयेक आमी पिशवी घेतल्या आयज तरी काम जाल्या पुरो आमचें नाल्यार त्या दिसा भशेन पचके जायत न्हू सो गायज चला चल तूं फुडें चल पयलीं आकाश गेलो फुडें आनी हांगसर मम्मीन कपडे सुकत घातले सो गायज आमी अर्द्याक पावली म्हणजे आमच्या घरा कडसून जी वाट आसली ती आमी कवर केली आनी हो पळय आकाश ताका सांगलेलें सायकल घेवं नाका लोळटली सायकल मळ्यान अर्द्याक दवरता खंय हां आडो आसा न्हू पूण लोळची ना ती हांवें कित्याक घेतली ती आकाश माकड आकाश माकड येयले ते कोण उडकी बीन मारचे ना मरे आमचे वयतला आमची उडकी मारली माकडांनी चल फुडें सो गायज तो पळयात माकड तुमका हाय करता हाय कर रे उडकी मारूंक आता आमचे आकाश तू चावो नाका बाबा तेका मम्मी धर कवर केली वाट धड न्हू माकड बीन उडके मारतात मदींच आतां अतरंगीत आहात ते सडकी आहात माकड केन्ना कितें करीत न्हू सांगूं येना इवन धांवडूंक वचत न्हू जाल्यार एक तर फाटल्यान धांवतात नाल्यार एक तर मागीर हातीन कितें आहा तें घेवन वयतात पयलींचे माकड शांत आसता आतांचे माकड शांत ना आनी आकाश गेलो फुडें म्हाका सांडून माकड बीन म्हटल्यार म्हाका भंय दिसता म्हशींचो बीन भंय दिसता म्हशी बीन धांवतात मागीर फाटल्यान आनी पावली आमी मळ्यान म्हाका मळ्यान येयल्या उपरांत इतलें बरें दिसता ना हे सामकें नेचर पळोवन म्हाका नेचर आवडटा निसर्ग प्रेमी हांव म्हाका नेचर खूब आवडटा आनी हे सगळें हिरवेगार पळोवन आनीक बरें दिसता आनी आकाशान सायकल लायली आपली पार्किंग केली तिने पार्किंग पैसे दे पार्किंगचे 50 रुपया ते परत भाजी दी 50 रुपयाची 50 रुपयाचीच दिले आणि काय जर्शी ना आम्ही एकच मुळं नाका म्हाका
हरशी आमी न्हू सांजच्या टायमार येताली, आयज आमी सकाळच्या टायमार येयली. सकाळच्या टायमार या म्हटलें कित्याक सांजच्या टायमार काळोख जाता आनी मागीर मम्मी म्हणटा आतां नाका काळोख जालो भाजी काडूंक गावची ना अशी. हे तुमकां खबर आसा हेका कितें म्हणटात ते? लाजाळू. आमी लाजताला बघ आता बघ लाजला. आमच्या भशेन तेका आमी लचकी म्हणटा. लचकी लजला बंद झाली. ही पळयात बंद जाता बंद जाता ती लचकी म्हणटात आमी तेका. चल आतां आमकां खंयसून खंय वचोंक जाय आनी गायज आमकां बरी फुडें वचोंक जाय. ते कॉर्नर दिसता न्हू थंय वचोंक जाय. पुरो चल आसूं न्ही नाका रे बाबडेक मारू. तिचे भितर एक जीव आसता न्हू आमच्या भशेन. बोकडाक बोकडाक बरा बोकडा लचकी खातो. आकाश हो सीन बघून तुका बरं दिसता की ना? हिरवगार सगळ्याक हिरवेगार अशें दिसता हांगसरूच येवन रावपाचें. खूब बरें दिसता हिरवे हिरवे पळोवन. म्हाका जाल्यार खूब मज्जा येता हिरवे हिरवे पळोवन. ना गाडयांचो आवाज ना कसलो आवाज फकत पक्ष्यांचो आवाज. ओ भैया ओ आकाश ओ आकाश ओ आकाश ओ आकाश. खंय पावली सांग आमी? काजऱ्याकडे. खंय? काजऱ्याकडे आमी पावली. काजऱ्याकडे काजऱ्याच्या झाडाकडे. आणि सकाळच्या टायमार कोण ना तितली न्हू. सकाळच्या टायमार मळो खाली दिसता. चड कोण नडपाक दिसना. आणि दुसऱ्या वाड्यार आयज धालो आसलो तेका लागूनय जावं शकता की ती ना. कारण आमच्या वाड्यार पयलीं सोंपलो आनी दुसऱ्या वाड्यार आमच्याच गांवान दुसऱ्या वाड्यार आयज काबार जाला धालो. सो तेका लागून बी ना दिसता ते. खंय पळयलें ती? आयक रे पिशवी घेवन येयले खरी. कितली भरून व्हरतला भाजी? या कालच्या भशेन या त्या दिसच्या भशेन? चल या त्या दिसच्या भशेन रे. मम्मी म्हणटली आसू आता काळोख झालो. आता म्हणटले वत लागता आसू. पळयलें ते काय खबर आहा म्हाकाय खबर आहा मम्मीची टॅक्नीक. मम्मी म्हणटली आसू आता बाय आसू गो आता वत लागता चल या टायम जातलो म्हणटली. आणि आयज एक्चुली आकाशाक हॉलिडे संडे तेका लागून आमी सकाळची येयले. नाल्यार सकाळची येवंक तेका बीन स्कूल आसता मागीर क्लासी आसता. आणि आमच्या भशेन न्हू एका मेर म्हणटात मार्कींग करतात. हे पळय धवे पिशवे बीन ल्हान कोणी कोणी मार्कींग केले म्हणजे आपली एरिया मागीर कळटा. चुकोवंक जायना नाल्यार दुसऱ्याच्या कुणग्यान वचोंक जाता डायरेक्ट मागीर. सो सगळ्या कडेन मार्कींग आसतली. ह्या सायडीन ना चड दिसना पण ह्या सायडीन ना. हे पळय बेणी लायल्या कोणी तेच्या उपरांत हांगसर धव्या पिशवेन सगळ्यांनी धव्या पिशवेनच मार्कींग केल्या मरे. कशी कळटली? त्या परस बावले बीन लावपाचे न्हू. आसलो तो आकाश. आनी तुमकां गांवांतले गजाली न्हू पळोवंक गावतले. आमचे गजाली अशाच आसता म्हाज्या आनी आकाशाचे ना रे आकाश? गजाली ते आमचे गजाली. गाव गाता गजाली. बावलो कप आसा कपाच्या सकयल बाटली आसा. एक खंय तरी मार्कींग सेपरेट दिसली बाबा. हा ही पळय सासवा. सो गायज ही पळयात एका सासवा अशी म्हणटा. ही पळय सासवाचें झाड. आमकांय खबर ना अशें म्हणटात ते जाणा आमी. सासवाचें झाड अशें आसता खंय. आनी हे उडीद काय कितें म्हणटा तो उडीद. पळय सासवा. सगळ्यांनी कितें कितें मिक्स घातला आमकांय खबर ना सासवा कशी असतात ती. मम्मी म्हणटाली रे सासवा बीन घालतात खंय मळ्यान म्हणून.
आमकां खबर ना न्हू तितली. अजून नडा काय ना बघितलं आमकां तितली आयडिया ना. सासवा बीन घालतात का हा अजून तिथून नडा काय ना बघ. ना. आणि हो पळय कोणाचो तो कितें तो गोबर मला गोबर मारला. आणि त्याच बरोबर कितें तो चवळी न्हू. चवळीची पानां पळय काय बरी आहा सामकी. गोबर मारलो किडे नाही भाजी कुटूंक बरी आयजी. भाजी कुटूंक म्हणजे भाजी काडप तेका कुटूंक म्हणटात. हा कडक वत कशी कितें बाबडी नडटात आसतली लोकां न्हू तेंच्या 3 जाणां. सो आमी पावत येयली ऑलमोस्ट मम्मी कडेन बी. तुमचा लाडक्या सेलिब्रिटी करसालो न्हू का चवळींचं ह्या काडटा काय हा हा हाडटा हाडटा. सो गायज हांव काडटा चवळीची भाजी. आणि ही पळय अशी काडप आसता. कवळी कवळी जी पानां असतात न्हू ती काडप आसता. आणि तेजी भाजी खरीच बरी लागता. आणि मागीर मेळना तुका भाजी सद्याच मेळटा. आणि मम्मी बीन ती पळय थंय नडटा. का झाडा गावात कितके तरी कितके काढले ढेर सारा मैंने माल तिथे ले लो माल. हे तुमचे लाडके गोवन गर्ल सुप्रियान कितके काढले पाहिजे. सेलिब्रिटीन तुम्ही आता खंयचे सेलिब्रिटी विकत हाडटाना पहिले असतले खंयचे सेलिब्रिटी काडटाना पयलेच कोण सेलिब्रिटी ना बाबा. खंयचो सगळ्याची पळयात अशी नाही. ही जी नाही तरणी जी पानं असतात ना ती काडप असता. तेंची नाही भाजी भाजी बरी जाता. ही पळयात चवळीची पानां ही. आणि हेची भाजी नाही खूप बरी जाता. आणि आताच मेळटा तुमकां मागीर तुमकां ती मेळना. एकदा जर जून जालो ना तेज्या उपरांत मागीर मेळना. आणि दाळ बीन घाली जाल्यार आनीकूच भाजी बरी जाता. आणि आकाश पळयात कसो बसला. थंडावण येता झाडान बसा. मोरांचो बीन आवाज येता. इथून मोर कितके असतात सकाळचे आमगे मोरांचो आवाज येता. आमगेर आवाज येता मरे फाटसून. मोरांचा आवाज न्हू मोरच असतो. पळयात 4 मोर असतात एका टायमार. अशें करून काडप. आणि मदीं शेंगदाणोय बीन आसा पळयात फुलता. पानां येल्लो येल्लो फुलां आहात तेंका. अशें करून भाजी काडूंक जाय. मागीर टेस्टी अशी भाजी खावंक गावता तरणी. धर कसो दिसता पळयात आकाश. आणि हिरवगार मळो. बघ मीच काढली सगळी या हय काडपी तो तूच. थँक्यू हा तुका. सगळ्याची इतकी भाजी काढली हांवें. आणि कडक वत आसा पळयात. जाणटी कशी व्हरता साडी अशी व्हरतली. जाणटी न्हू जाणटींची एक्शन पळयात. हां एक्शन काडटा जाणट्यांची पळयात तुमी. अतिशी घालतात न्हू साडयेन. पदरान पदरान बघ भरली बघ भरली बघ ती भरली बघ 4 काढले. सो इतली भाजी काढली आमी. बस पुरो जाली म्हाका. आणि असले वत आसा ना मातशी थोडी भाजी काडटा म्हणसो इतलो घाम सुटलो. कडक वत आसा खरें सांगता. ही जी नडटात पळयात मम्मी बीन कशी नडटा इतल्या वताचे देव जाणा खरें. नरे आकाश
आम्ही मातशी उगत रावली म्हटल्यार आमकां कितलो त्रास जाला ना. आनी ती पळय थंय नाचतात. काकी म्हण मम्मी म्हण भरपूरशीं जाणां आसात. ते ग्रुपूच आसा तेंचो. थंय बसून नाचतात. थोडी स्टुलाचेर बसून नाचतात, थोडी जमनीर बसून नाचतात. आनी आकाश फूल दीस रावत जाल्यार आमी मळ्यान 24 मळा करूया. फूल दीस हांव जर रावत न्हू जाल्यार हांव आनीक कुळकुळीत जातलें. काळे काळे कुळकुळीत. सो थोडी भाजी काडली हांवें. थोडी जाय जाल्यार मागीर मम्मीक काडुनी. सो तुमकां कळत आसतली कशी कितें भाजी काडप ती. आनी मोळे काय हांगासर दिसना तुमकां दाखयतलें म्हटल्यार. बट चवळीची भाजी दाखयली. सो आकाशागेल्या मळ्यान वयता आमी आनी थंय तुमकां मुळ्याची भाजी दाखयता कशी कितें जाल्या ती. चलया मरे तुमच्या मळ्यान. वयताना ते थंय बारीक आहात. हांगसर लागीं आसा न्हू. सो ह्या एरियेकूय तेंचो न्हू कुणगो आसत. सो त्या एरियेक वयता आमी आनी थंय दाखयता तुमकां मुळ्या कशें कितें जालें तें. चल या मरे. सो भाजी दिता मम्मी कडेन आनी मागीर थंय वयता. आनी म्हाका ब्लॉगूय अपलोड करूंक जाय. सो थंय मातशें बसता आनी अपलोडींग लायता. म्हणजे वयता म्हणसर नाल्यार म्हाका टायम जातलो. सो चल या आकाश चल या. एक तर वत लागता कसलें कडकडीत. काढ मग आणि भाजी. आता दाखयता तुमकां. पळयात सद्या हे पळयात. आता तुमकां एक मार्किंग करची पडली. म्हाका कळटा आता. सो गायज आकाश हांगसर सामोसा आनी पाव खाता पळयात. चालेल रे. गरमी कसले ते वत आनी कसली ती गरमी. धाडा धाडा.